संबंध जे आता विधानसभा आणि लोकसभा पोटनिवडणूक लोकसभेची निवडणूक आहा तेजेरूय आमची चर्चा झाली. मित्र पक्षाकडसून जो आमचेर वार जालो तो वार खुबशे आमच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांक ते मानूंक ना. शत्रू पक्षा कडसून सदींच लढटात, पण मित्र पक्षा कडसून फाटीन जो खंजीर बसलो ताका लागून मोठी नाराजी आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं, हितचिंतकां मदीं आनी ल्हान थोर नेत्यां मदीं पसरलेली आसा. आनी त्या सगळ्यांचें मत घेवन आनी तेंच्या मताक वालोर दिवन त्या लोकांची इच्छा सदिच्छे प्रमाणे जरी काँग्रेस पक्ष आमचो आदी पासून रायवल विरोधक आसलो तरी ह्या लोकसभे पुरतो आमी दोनूय कडेन आमचो पक्ष काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराक पाठिंबो दिता अशें आमी ऑलरेडी नमूद केला आनी तो ठराव आमी घेतला. आनी पोटनिवडणूक जी आहा ती शिरोडा तर आमी लडयताच. म्हापसा आमी ऑलरेडी आमच्या गट समितीन ठरयला आनी आमी ताका परमिशन दिला. तेंच्यांनी थंयसर सुधीर कांदोळकर हेका सपोर्ट दिला. मांद्रेचे आमी आनीक 3-4 दिसांनी ठरोवपाचें आसा, 4-5 दिसांनी योग्य वेळी. तर आजुनूय आमचे कार्यकर्ते तें काम करतात. तेंचोय कानोसो आमी घेतात. तेंचे कडसून विचार विनिमय करून मागीर आमी तें ठरयतले.